पहिले तू सांग. पहिली पंचायत हे सांगू आज कुमारदेव पंचायत तुमच्या फुड्यान ही प्रेस घेतली आहे कित्याक आमकां हे सिनर्जी शिप बिल्डिंगाचो इश्यू तुमकां सांगूंक जाय आसलो. आमी तेजेर कितके पर्यंत पावल्या ते सो हेजेन फुडले सांगलो तो आमचो वॉर्ड नंबर 5 चो पंच अनुज नायक तुमकां सारकी ब्रीफ फुडले मागीर सगळे डिटेल सांगलो. गुड मॉर्निंग सगळ्यांक. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली कित्याक हो इशू पयलीं सोशल मिडियाचेर येयल्लो आसा. जून 2022 हो इशू हायलायट जालो. सिस्टमॅटिकली वॉटर बॉडीजान लँड फिलींग करपाचें काम स्टार्ट जालें. पंचायत जेन्ना डिजॉल्व जाली इन जून 2022 तेन्ना हेंच्यांनी हांगासर वॉटर बॉडीज भरपाक स्टार्ट केली आनी ते हांगा तेंच्यांनी व्यू कटर्स घातला पूण भितर कळ्ळें कितें करता ते. सो इन जून जेन्ना आमकां कळ्ळें तेन्ना हांवें कितें केलें फर्स्ट हांवें तें सोशल मिडियाचेर हाडलें आनी सोशल मिडियाचेर हाडून हांवें ते CRZाक आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक तितून टॅग केलें सो दॅट दे शूड नो अबावट इट. आनी इमिजिएटली मागीर CRZाचें हांगासर इन्स्पेक्शनूय जालें कळ्ळें. सो 4/7/2022 CRZान तांकां शोकॉज कम स्टॉप वर्क नोटीस काडलो. इट वॉज द फर्स्ट स्टेप. सो तिका हो आतां केन्ना काडलो तेंच्यांनी 4 जुलय 2022. तेच्या मागीर तरी पासून तें काम हांगासर चालूच उरलें. तेच्या मागीर परतून इलेक्शन जालें आनी इलेक्शन जावन आमी निवडून येयले. नेवी बॉडी फॉर्म जाली. सो नेवी बॉडी फॉर्म जातात फर्स्ट मिटिंगेक आमी रिजोल्युशन घेतलें की आमी परतून एज अ पंचायत सगळ्या डिपार्टमेंटाक हेची कंप्लेंट परतून करपाची. सो आमी लेटर बरयलें कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक परतून CRZाक परतून लेटर बरयलें. मागीर 23/8 एक कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान परतून CRZाक लेटर बरयलें. आमी हें करता म्हणून तेंच्यांनी क्लियरली सांगलें CRZाक की हांगा इट्स बींग नोटीस दॅट सिनर्जी शिप बिल्डर्स योनाय कुमारजो एडजस्टमेंट टू सर्वे नंबर 6 हॅव बीन कॅरीड आउट एनक्रॉचमेंट बाय डंपिंग लेटराइट मड इन लार्ज बोल्डर्स बियॉन्ड द एरिया परमिटेड बाय डिपार्टमेंट इन कुमारजो केला. म्हणजे तांकां जी परमीट केल्या एरिया हें करपाक शिप बिल्डींग करपाक तेच्या भायर वचून तेंच्यांनी लेटराइट स्टोन घालून तें लँड फिलींग केल्लें आसा. आनी तेंच्यांनी ह्योय सुद्दां मेन्शन केलां तेंच्यांनी की इट इज द ह्यूज डिजास्टर हॅज बीन कॉज ड्यू टू एंड देरफोर तेजेर बेगीन एक्शन घेवची. पूण तरी उपरांत कांय एक्शन जाली ना. किती डेटेड? दिस इज 23/8/2022. ओके. सो तेच्या मागीर परतून आमी एका डेप्युटी कलेक्टराक एक लेटर धाडलें एज अ पंचायत आमी रिजोल्युशन घेतलें आनी 16/9/2002 आमी डेप्युटी कलेक्टराक लेटर धाडलें की अशें अशें जालां म्हणून. आनी परतून कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान CRZाक एक रिमांयडर लेटर धाडलें. वीथ दॅट रिमांयडर लेटर आमी आनी एक लेटर धाडलें कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक आस्कींग फॉर द वेरियस परमिशन्स तेंच्यांनी ताका दिलां शिप बिल्डिंगेक. सो तेज्या उपरांत आमकां तेंचो रिप्लाय आयलो. तो रिप्लाय तुमकां दाखयता तेजेर क्लियरली तेंच्यांनी मेन्शन केल्लें आसा. सो कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान आमकां मागीर 15/11/2022 रिप्लाय दिलो ताजो लेटराचो सेयींग दॅट द NOC वॉज ग्रांटेड टू दॅम इन 2018. बट इन दॅट फर्स्ट पॉयंटूच तेंच्यांनी सारको क्लियरली मेन्शन केल्लो आहा दॅट MS Synergy Shipbuilders Owners shall not use or encroach upon government riverine land in and around the workshop other than area of 2,380 square meters allotted to them, and which is clearly evident that they have gone beyond this thing. So this is a huge disaster. So हो प्रोग्रेस जालो रिवरलाइन फिलिंगाचो आनी तेच्या मागीर तरी केस सिनेली तेजेर मागीर येता. सो इन बिटवीन जेन्ना आमी हो जो प्रोसेस करता तेन्ना आमी हांगा येयलें इन्स्पेक्शन केलें. आमी आनी एक हें नोटीस केलें की ही जी तुमकां शेड दिसता येदी व्हडली हांगा तेकाय कांय परमिशन दिल्लें ना पंचायतीन. बिकॉज जेन्ना फर्स्ट इन्स्पेक्शन जालें CRZाचें सुद्दां हांगा जें हांवें तुमकां म्हटलं इन जुलय 2022 तेन्ना ही शेड अर्दी आशिल्ली आनी आतां ही शेड कंप्लीट जाल्या. सो तेन्ना आमी लेट जावन आमी पंचायतीन गेले आनी आमकां हें कळ्ळें की एका शेडीकूय कांय परमिशन दिल्लें ना. सो आमी हेजी कंप्लेंट हेजेरूय ताका आमी शोकॉज नोटीस काडलो. तेणें आमकां मागीर रिप्लाय केलो सेयींग दॅट आपल्याक तुमी ऑलरेडी शेडीक परमिशन दिल्लें आहा इन 2007. बट इन 2007 परमिशन दिल्लें इट्स नॉट वॅलीड बिकॉज एक जे परमिशन दिता ते आमी 6 म्हयने वॅलीड आसता.
आनी ताणें इट इज क्लियरली सीन दॅट ताणें शेड पयली शेड आसली म्हणून व्हडली शेड बांदली आतां जाका परमिशन ना. 2007 परमिशन आहा ताकडे. हय तर 2007 परमिशन आहा तेजे कडेन. तेजेर एक क्लॉज आसता न्हू 6 मंथ जाले पंचायत एनओसीज आर वॅलिड फॉर 6 मंथ्स. रिन्यू करूंक ना ताणें. रिन्यू ना रिन्यू करूंक ना ताणें. आनी कितें आसता केन्नाय तूं रिकन्स्ट्रक्शन करतलो जाल्यार तुका परतून एनओसी घेवची पडटा. ती ताणें घेतलेली ना कळ्ळें तुका. मागीर आतां आमी तेका रिप्लाय तुजो अनसॅटिस्फॅक्टरी आहा म्हणून ताका आमी चौकस आनी इन्स्पेक्शन काडलें आनी मागीर ताका डेमोलिशन नोटीस दिली. ती डेमोलिशन नोटीस आतां ताणें डीओपीन हें केला चॅलेंज केलो. हय चॅलेंज केला. सो आतां हो आसलो प्रोग्रेस. आतां दोनूय CSZ कडेन विथ रिगार्ड्स टू द रिवरलायन फिलींग एंड DOP कडेन विथ रिगार्ड्स टू द इलिगल शेड आमची केस चलता. सो केसीचें तुमकां ब्रिफींग आमचे फेलो पॉयंट्स. पूण केस जे तो DOPन चलता पळय ती हेका डेमॉलिश करपाक जाय म्हणून. हय ताका परमिशन नासतना केस चलता. हय तेणें स्टे काडला. बिकॉज तुमकां केसीची डिटेल्स तुमकां एडवोकेट अर्चना परब सांगतलो. हांगा कितें चालू आसा आमी पंचायत इज गिवींग दी ऑर्डर्स फॉर स्टॉप पूण तांचें काम चालू आसाच. ही इज डुईंग हीज जॉब. ताची बिझनस चालू आसा. फाल्यां लोकल बिझनसमॅन फ्रॉम गोवा बारीक गाडो घालीत जाल्यार ताका स्टे हाडटा. तांकां काडूंक लायता. तांकां धांडयता थिंगांतल्यान. वाय आर वी स्केर्ड ऑफ बीग पीपल लायक दीस? What is this? Is the government supporting illegal activities at the moment? This is my question to the BJP government. तुम्ही स्मॉल एंड मिडियम बिझनेसमॅनांक आतां तुम्ही सपोर्ट करिना. तुम्ही असले इल्लिगल एक्टिविटीज चालू आसा, असले जायंट्स जे चालू आसा तांकां तुम्ही सपोर्ट करता. आय हॅव गिवन अ डेट ऑन द 10th. ती ताजे पयलीं जर हाजेर कांय एक्शन आयना then we will be having a statewide protest on this particular area and we will support the panchayat to take immediate decisions on this. And I also request the panchayat members to seal this property. कित्याक तांचें काम चालू आसा. धाडा तुमी नोटीस तांकां. द प्रॉपर्टी इज अंडर लिटिगेशन ऑर द प्रॉपर्टी इज अंडर डिस्प्यूट असल्या कारणान तुम्ही सील करून दवरला. काम बंद करा तांचें. तुमकां दिसता तें सील करूंक जाता म्हणून तेंचे पे नोटीसच ते हें करना. ना करूया न्ही. लेट द पंचायत टेक द इनिशिएटिव्ह एंड गेट इट क्लोज. देन वी विल से नो. देन कशें हायरार्की आमचे एस्केलेट जातले ते पळोवया. मॅडम व्हॉट यू हॅव टू से ऑन दिस बिकॉज यू नो लिगॅलिटीज. तुमच्या लोकल विलेज आस्किंग द पंचायत ना सील इट. तुझ्या फुड्यानच सांगता ते रिगार्डिंग इलिगल फिलिंग ऑफ वॉटर बॉडीज सील करता बाबा. ना ना सील ना तुमकां जाता सील करपाक. एज पर लॉ आमकां रायट ना. प्रॉब्लम खंयच जाता न्ही. आमी जशें आमच्या पंच मेंबरान सांगला जे पंचायत राज एक्ट आसा तो जस्ट एज अ बूक आसा. पूण एज पर पळोवंक गेल्यार न्ही एवरी टायम तुमकां खंयच्या रायटान तुमी येयल्या, तुमी खंयच्या सेक्शनान येयल्या. म्हणजे आमी इनॅक्ट जावन येवन एज अ पंच बॉडी आसून आमचे कडेन कांयच पावर्सूच ना. एवरी टायम कोण ना कोण येता आमकां सप्रेस करता. पूण आमचे व्ह्यूज आसा कोणूच आयकून घेवपाक रेडी ना. कोण येता कोण सांगता गव्हर्मेंट ऑफिसर्स. गव्हर्मेंट ऑफिसर अशें न्ही पूण स्पेसिफीक नांव घेवंक शकना. ना 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 डोंट टेक नेम्स. ना तशें आमकां स्पेसिफीक अशें कोणी फोन करून हें करून आमचे सप्रेस करूंक ना. पूण अशें तुमच्या फॉर एक्झाम्पल आतां CRZ तुमी खंयच्या एक्टा अंडर येयले. आमी जेन्ना डिस्क्लोज केलो तो सेक्शन तेन्नाच तेंच्यांनी आमकां ते वचपाक दिले. आमी जेन्ना थंय गेली फर्स्ट हियरिंगाक तुमी अंडर वीच सेक्शन. तूं एडवोकेट आहले म्हणून काय गमले तुमकां. ना जाल्यार उरलेल्यांक कोणाक खबर नासली. हांवें डायरेक्ट सांगलें सेक्शन 66 तेन्ना तेणी तो बूक काडलो वाचलो आनी तेन्ना आमकां थंय एंटरटेन केलें. सो हें अशें चल्लां. सो लिगॅलिटीन पंचायतीक ट्रेनिंग दिवचें पडलें. पंचायतीक सुद्दां सांगचें पडलें की खंयच्या सेक्शना अंडर आमी थंयसर पावर्स घेवन गेल्या ते थंयसर. ओके. सो आमी आमचे वाटेनसून ट्राय करता. पण जशें जशें हें आसा तशें आमी आमचे